संगमपूर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे खूप खूप मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन करता। एक निस्वार्थीपणान आमच्या गणपतीची ती सेवा करता करता सांग्या भितर एक बरे म्हणजे नावलौकीक म्हणोवपा सारखे मंडळ तांणी तळून दाखयल्लें आसा। सांगेचें मंडळ म्हाका दिसता गोंयांत भितर ओल्डेस्ट म्हणजे सेकंड ओल्डेस्ट हे मंडळ जावन आसा आनी इतके वर्सां हे कार्य करप हे अत्यंत खूब बरें कार्य आसा। आनी आयज सांगे ह्या स्वार्थीच्या निमित्तान खूब वयर पावल्ले आसा। म्हणजे एक ट्रान्सपरंट ड्रॉ आनीक कोणाचे कसल्याच प्रकारचे हातून भितर म्हणजे ब्लॅकमेलिंग किंवा ब्लॅक मार्केट बी करनासतना सगळे करतात। आयकलां हांवें ह्यो स्वार्थीचे खूब खूब मागणी येवपाक लागली। म्हणजे विधानसभेच्यान आनी म्हज्या अनेक मित्र आसात गोंयांत कारवार किंवा सावंतवाडी कोल्हापूर ह्या सगळे ह्या स्वार्थी खातीर रावतात। हांव वर्सान वर्स अजीत बाबाक दितालो। आमचो अजीत म्हणटा तो म्हाका भुरगेपणांतल्यान ओल्ड सेक्रेटरीटान गेले 40 वर्सां पयलीं आमकां सगळी फॉर्म बी भरून वयर व्हरतालो। आयज मुद्दाम जावन ताका 1-2 स्वार्थी कोतां पडना। हांवें ताका परत 2 दिल्ल्यो। तो म्हणपाक 2 न्ही आपल्या बूक जाय म्हणून तो आयज सकाळच्यान हांगा रावल्लो आसा। पयर केपें येवन ताणें स्वार्थी घेतिल्ले आसात। हांव अशे लोक ह्या हाजेर विश्वास दवरतात आनी ते सांगे केपें भागांत भितर येतात। हांव परत एक फावटी तुमचें अभिनंदन करता कारण येदे व्हडले प्रायजां दिवपी म्हाका दिसता मुंबई कोण नासतले आनी इतके बरे क्वॉलिटीचे। गेले ते फावटी खूब जाणांनी कितें कितें म्हणलें हांव ताजेर वचना पूण आयज मुद्दाम जावन बिल्डर हांगा हाडले ते बरे जाले की तांचे ह्या गणपतीच्या हातून भितर योगदान आसा। तांणी कितें तरी हांगा समर्पीत भावनेन हे केल्लें आसा। ह्या बिल्डरांचे हांव मागता श्री गणेशाच्या कृपेन तुमकां तुमची भरभराटी जातलीच। तुम्ही जे आमचे कडेन विश्वास दवरलेलो आसा तातूंत भितर तुमची भरभराटी जातली। ह्या वर्साक सार्वजनीक आमच्या संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान एक मोठो इतिहासीक असो निर्णय घेतिल्लो आसा। आमचे आराध्य दैवत पायकदेव ह्या पायकदेवाचे मंदिर साधारण 4.5 कोटीचे बांदपाचे काम चालू आसा। 2 कोटी सुमार काम जाल्ले आसा आनी ताका एक भरीव मदत करतले अशें आश्वासीत करून ते मुखार गेल्ले आसात। आनी हे कार्य ते तडीक व्हरतले कारण आमच्या सगळ्यांच्या बोल्सांतल्यान जेन्ना कितें वतले आनी ते डायरेक्ट पायकदेवाच्या चरणा कडेन वतले म्हणजे आमचे सगळ्यांचे देणगीदार आसात किंवा जे कुपनां काडटात तांचो खंय तरी कॉन्ट्रिब्युशन आमच्या देवस्थान समितीक जातलो आनीक एक गोंयचे नामनेचे मंदिर थंय जातले। हे मंदिर आसा ते पाशाणी मंदिर आसतले। वयर ताका लाकडाचे सगळे म्हणजे आनीक 400-500 वर्सां ताका डागडुजी करनासतना अशे प्रकारचे मंदिर आज अर्द्यार आयिल्लें आसा। बरे प्रमाणान काम केल्लें आसा आनी पायकदेवाची समिती निस्वार्थीपणान ट्रान्सपरंट हे काम करता आनी म्हाका दिसता की ह्या मंडळाचो खूब मोठो आदार तांकां जातलो। हांव चड वेळ घेना। सांगेचे आयता पर्यंत जो ड्रॉ जाल्ले आसा ते इतके बरे सुंदर जाल्ले आसात म्हणूनच हो विश्वास संपूर्ण गोंयच्यान आनी गोंयच्या भायल्या लोकांचो आयज सांगेकारा कडेन आसा। जेन्ना फुडें गेले तेन्ना देवान सारको आशिर्वाद करून तो रिस्क सक्सेसफूल केलो। सो गणपती बाप्पान तेंचे रिस्कार सक्सेसफूल करून आज हांगा म्हाका असं हजारांनी लोक आसतले ही स्वार्थी घेवपाक। आनी जशें आमी म्हणटाले की आमी सदांच विधानसभेक आमकां डिमांड आसतलो की केपेचो एक बूक दी। आमी म्हणटा आमी मदीं पडूंक शकना कित्याक तेंचे लायनीन घेता। तशें सांगेचे आतां पळय अजीत म्हणटा GS पणजेच्यान येयला जो GSAच्यान आसा। म्हणजे अशे खूब लोक वेगळे वेगळे जाग्याचेर येयल्ले आसा आनी इतलेंच मागता की तुमी हे जे चालू केल्ले आसा तेजें नांव दवरचें तुमचे संस्थेचें आनी हे प्रायज जशें आज आमचे मदें 2 जाण बिल्डर आसा। दोगूय बरे बिल्डर। हांव कुचड्या वयलो सांगे राव पूण कुचड्या रावता आतां आमचो करपे बाब आनी तो बरो बिल्डींग बांदता हें सगळ्यांक खबर आसा। सो ही दोनूय फ्लॅट जी विकपाची आसा ही दोनूय फ्लॅट जी तेणी कमी प्रायजान दिल्या म्हणून तांकां दोगांयकूय हांव थँक्यू म्हणटा। कित्याक अल्टिमेटली बिजनसमॅन आपणाचे स्वताचो कितलो प्रॉफीट जाता हे पळोवपाक वयता आनी गाडयो म्हणटा कमी अशे 10-15-20 हजार कमीच करता चड गाडी घेतले म्हणून। पूण तेणें आपणाचे फ्लॅटाचो रेट जी कमी करून गणपती बाप्पाक म्हणजे हे सार्वजनीक गणपतीचे सुवाळ्याक जे कोणाक लागता ते पळोवपाक तेणी दिल्ले आसा। हांव तांकां थँक्यू म्हणटा। तर टायम घेना परतून एकदां तुषार बाबाक आनी तेजे सगळ्या वांगडी सगळें नांव घेना तांकां शाबासकी दिता आनी अशेंच काम करीत रावचें आनी अशेंच तुमचे सांगे वयलें नांव वयर काडून जे फुडें आनी वाडून जशें जशें तुमी सांगल्या की डिमांड असो येवपाक जाय की स्वार्थी सापशी पयलीं वचपाक जाय अशें करून तुमी करपाक जाय अशें विनंती करता। आनी जशें इनोवेटीव आयडियाज हाडून बाकीचे जशें हांवें पळयतालें केपें कोणाक जर स्वार्थ जाय जाल्यार रक्तदान करलें लोकांनी
साडेपाचशे रद्द नाल्यार दिवपाक कोण वचना अशें कितें इनोवेटीव फुडें फुडें तुमी करचें अशी विनंती करता. जे सेवे खातीर तुमी फुडें सरलेले आसा ही सेवा ह्युमनिटीची लोकांची सेवा आनी तेजे खातीर तुमकां देव आशिर्वाद दितलो आनी इतलेंच मागता की तुमी बरे भशेन सक्सेसफूल ह्या वर्साक जातले अशें डावट ना. पळय आज आमचे सॉर्टीचे उक्तावण जाल्लें आसा. सेल आसा तो फाल्यां सकाळीं 9 वरांचेर म्युनिसिपालिटी हॉलांत जातलो आनी ह्या सॉर्टीची प्रायज ऑलरेडी तुमकां खबर आसा तेजेर हांव उलयना. फाल्यां सेल जातलो तेन्ना आमी करून आमकां भरपूर गर्दी जाली म्हणून तसो तेच्यान चड क्रावड आमी एक्सपेक्ट करता. तशें आमी सफिशंट लॉटरी दवरतले पूण चड क्रावडा जावपाचें आशिल्ल्या कारणान आमी अशें कितें रिस्ट्रिक्शन दवरतले. पर पर्सन एक बूक हेजेर आमी सद्या हें आसा. जशें आमी पळयतले की क्रावड कसो आसा त्या प्रमाणे ते कमी जावपाक शकता. कित्याक प्रत्येक मनीस जो लायनीक रावपाक येतलो ताका आमी एक तरी सॉर्ट मेळची असो आमचो प्रयत्न आसा. आयज सांगेच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे लॉटरी पावती कुपनाचे उद्घाटन जाल्लें आहा. हांव सार्वजनीक संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे हार्दिक शुभेच्छा तांकां दिता. कारण एक आयज गोंयभर आमच्या सांगेकारांचें नांव ह्या मंडळान वयर काडलें. तांची फूल कमिटी आसतली. अध्यक्ष बाब तुषार आसतलो, बाब रुपेश आसतलो, बाब लक्ष्मण आसतलो, बाब निखील डांगेरी आसतलो, बाब गुरू आसतलो. बाकी ताची फूल कमिटी आसतली आनी आमच्या सांगेकारांचें नांव एक टॉप लेवलाचेर आयज दवरलेलें आहा आनी तो आयज प्रायज दवरलेलें आहा जे फ्लॅटान दवरलेलीं आहा. सो दीस मेक्स सांगे व्हेरी प्रावड. आनी आयज सांगेकार म्हणून आमकां एक डिमांड येयल्लो आहा. लोक सॉर्टीक लागून फोन करता पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगपाक सोदतां की सॉर्टी खातीर आमकां तितल्या लेवलाचेर फोन करचो न्हू. कारण खंय तरी आमकांय ते तितले बूक जावं कांय तांणी दिलें ना पूण उबे रावन आमी काडपाची गरज आसा. कारण सगल्यांक एक एक पूण सॉर्ट मेळपाक जाय. हांव ही रिक्वेस्ट तुमच्या गोंयकारपण ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान करतां जावं तुमची बाकीची मिडिया आहा त्यांच्या माध्यमांतल्यान करतां. आनी हांव तांच्या कमिटीक एक बरें यश हांव येता आनी गणपती बाप्पालाय मागता की जी दोनी फ्लॅटां आहा ही म्हज्या मनांतले विचार आहा पर्सनल की दोनी फ्लॅटां ही सांग्यार लागची आनी सांगेकारांक लागची आनी जाका गरज आहा ताका लागची अशें देवालाय मागता. आनी देवान सांगेकाराच्या पदरान ही 2 फ्लॅटां घालची आनी संबंद लोक जे आयज सॉर्ट काडटले तांकां सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक म्हणून विश करता. आनी तुमकांय मिडियाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी गणपती बाप्पान भरपूर आशिर्वाद ह्या मंडळाचेर घालूं ताच्या कमिटीचेर घालूं आनी सांगेचें नांव सदांच अशें टॉप लेवलाचेर उरूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.